Supreme Court has passed order to stop mining in Goa. The legal mining जे leases renew केल्ले ते stop कर सांगला. Here in Goa, the house is supreme. In center, the house is supreme. That is Lok Sabha. So we need to take a resolution. All the members. It should be anonymous resolution supporting to restart mining. 1987 जे सांगलेलें की फ्रॉम 1961चे जे लीज आसले पळय ते कंटिन्यू उरचे म्हणून पिरियड 1987सून घेवंक जाता आनी सेंटराक सांगूंक जाता आमकां बेस्ड ऑन दीस ऑर्डिनन्स काड एंड ऑर्डिनन्स कॅन हेल्प टू स्टार्ट mining back in Goa with immediate effect. So if we plan something now, take a resolution and center does it by next month, I think we will be able to start mining by October. आमची स्पीड गव्हर्नमेंटाची ओके हा म्हणजे राईट आयज मायनिंगाचेर डिमांड हा सगळे जाण उलयतले मायनिंगाचेर रेजोल्युशन येवपाचें आहा तेजेरूय उलयतले आनी रेजोल्युशनूय पास जातलें सो इन शॉर्ट वी हॅव टू बी सिरियस ऑन दीस बिकॉज इट इज लायवलीहूड ऑफ द पीपल लोकांचें पोट तें म्हाका दिसता मायनींग बेल्टाचो लोक आहा डायरेक्टली थिंगासरलो लोक आनी इनडायरेक्टली भायलोय लोक जगता हेचेर सो इट इज एलायड एक्टिविटीज ऑल्सो पोसरकार आहा ट्रक ड्रायव्हर आहा टायरवाले आहा सगळे आहा चायवाले आहा ऑमलेट पाव विकपी आहा चिकन रोस विकपी आहा सो ब्रॉयलर विकपी तितून इनवॉल्ड आहा चिकन ब्रॉयलर्स सो ऑल दीस इकॉनॉमी हॅज स्टॉप्ड डेली जे पयशे येताले लोकांक जगपाक ते बंद जाल्ले आहा सो हितून भरपूर मोठो मार बसलेलो आहा लोकांक आनी लुकींग एट दीस इकॉनॉमिकल प्रॉब्लम आनी स्टेट ट्रेजरीकूय माल बसलेलो आहा बिकॉज ऑफ दीस द इम्पॅक्ट ऑफ मायनींग बॅन इन गोवा हॅज ऑल्सो इफेक्टेड द स्टेट ट्रेजरी सो इन व्यू ऑफ दीस वी हॅव टू टेक द रेजोल्युशन दॅट सेंटर शूड पास द ऑर्डिनन्स ऑर्डिनन्स इज द ओनली ऑप्शन देर इज नो अदर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन घेवंक शकत ना आमी जे सेंटराचो एक रोल आहा ओ सेंटरान जे सांगलां की वी शूड मायन्स ऑर एनीथींग नॅचरल वीच इज देर इज द रिसोर्स ऑफ इंडिया ऑर इंडियन्स जे ते ऑक्शन करपाक जाय म्हणून बट ऑक्शन हाऊ लॉंग दीस प्रोसेस वील टेक ओ वॉट इज द रोड मॅप फॉर ऑक्शन I think that it is a matter of debate and also process whether हेंचे कडेन सध्या ऑर्डिनन्स कडून सुरुवात तरी करपाक जाय आनी मागीर फुडें लेट अस सी वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप बट फर्स्ट आय फील दॅट ऑर्डिनन्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट लिगल मायनींग इन गोवा ऑक्शन इफ सेंटर इज जे आमचे BJP गव्हर्मेंटाचे वा NDAचे एक long term vision ha ki all the natural resources should be auctioned yes it is very good in the interest of the country and the Indians म्हणजे लोकांक तितून फायदा जातलो but that is next step today the need of the hour is mining has to start बेगीन जावपा खातीर ऑर्डिनन्स मायनींग जातले बेगीन चालू जावपा जाय पूण जी सरकाराची स्पीड आसा ती तितली फास्ट ना कित्याक आयज सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन 7 फेब्रुवारी आयिल्लें 15 मार्चा साकून मायनींग एक्टिविटी बंद जाल्या आज 4 म्हयने क्रॉस जाले आजुनूय सरकारान जाय तशी पावलां मारली दिसनात आजय हांव उलयतना म्हणटलो आतां डिमांडाचेर उलयता आसतना बी हांव म्हणजे डिमांड करतलो की जात तितले बेगीन मायनींग चालू जावपा जाय लिगल मायनींग चालू जावपा जाय कित्याक मायनिंगाक लागून आयज सुद्दां आमकां ह्या डिमांडाचेर उलोवपाचें म्हळ्यार अनेक ट्रक ओनर जावं बार्ज ओनर जावं अनेक वेगवेगळे लोक येवन मेळत आसात
आनी हरशीं सुद्दां घराकडेन येवन लोक मेळटात। आयज मायनींग बंद जाल्ले कारणान लोकांक अक्षरशः इतली वर्सांचे कामदार जे आसात, काम करपी लोक आसात तांकां काडीत आसात। ट्रकवाले जे आसात तांकां लोना भितर ते बुडत गेल्ले आसात। बार्जवाले जावं बाकी सगळे मशीनवाले जावं सगळेंच डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट असो सगळो मायनींग बंद जावन खुबसो हें जाल्लें आसा। तेन्ना खंय तरी मायनींग ही परत जाता तितले बेगीन परत चालू जावपाक जाय। कितें काळाची गरज, कित्याक मायनींग फक्त अशेंय न्ही की त्या बेल्डा पुरती मायनींग बेल्ट जो आसा जावं केपें सांगें हो बेल्ट आसा इतल्याच पुरती मर्यादीत ना तो। तर मायनिंगा लागून डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट अशे अनेक लाखो लोकांचेर हो प्रॉब्लेम जाला। ताका लागून मायनींग जाता तितले बेगीन चालू जावपाक जाय आनी म्हजो हो डिमांड आसतलो आयज। स्टेट गव्हर्मेंटाची स्पीड पळयल्यार तुमकां दिसता योग्य ना 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 योग्य अजिबात ना। हांवें हेजे पयलीं म्हणलां की स्टेट गव्हर्मेंटाची जी स्पीड ह्या विशयाचेर जे स्पिडीन वचपाक जाय आशिल्लें ती स्पीड ना। कित्याक लाखांनी लोक जेन्ना तो हो प्रसंग येता तेन्ना हें अशें जावपाक जायना की इतलो कळाव जावपाक जायना। हाजेर ठोस धोरण म्हणजे ठोस डिसिजन घेवन आज पर्यंत खंय तरी चालू जावपाक येवपाक जाय आसलें। पूण एटलीस्ट निदान आतां हेजे फुडें तरी जे जाता तितले बेगीन सरकारान पावलां मारपाक जाय कितें म्हणून चालू जावपाक मायनींग एक्टिविटी चालू जावपाकच जाय। म्हणजे आतां पर्यंत डिस्कशन जालें तितून ऑर्डिनन्स हो एकूच ऑप्शन उरला बेगीन मायनींग सुरू करपाक म्हणटा आनी ते म्हणटा की केंद्राक काँग्रेस सपोर्ट करता। आमी सुरवाती साकून जेन्ना आमी अनेक CLP घेतल्यो आनी अनेक CLPक जेन्ना आमी डिसिजन घेतलें आसा की सरकाराच्या फाटल्यान आमी मायनींग विशयाचे आसात, मायनींग चालू करपा खातीर जे सरकार पावलां मारतले जी जाता तितले बेगीन मायन चालू करपाक आमचो फूल सपोर्ट आसतलो। हेज्या पयलीं ऑल पार्टी डेलिगेशन जेन्ना दिल्ली गेल्ले तेन्ना त्या डेलिगेशनाक हांव सामील जाल्लो आनी हेजे फुडें सुद्दां आजय हांव हावजा सांगतलो परत की जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन तुमी सगळे जाण म्हणजे वचपा जाय दिल्लीक जाल्यार सुद्दां आमी येवपा रेडी आसात। पूण जाता तितले बेगीन तुमी मायनींग परत चालू करपाक फुडाकार घेया। केंद्रान तुमचे सरकार केंद्रान तुमची पार्टी ते ऑर्डिनन्स बी जर सपोर्ट करता अशें नाही जेन्ना सरकाराच्या वतीन बेगींतल्यान बेगीन मायन चालू करपा खातीर जे हांगच्यान पावलां मारतले तांकां हांवें पयलींच म्हणलां की कशे पद्दतीन वचप तें सरकारान थारोवप। पूण जाता तितले बेगीन मायनींग लिगल मायनींग गोंयांत चालू जावपाक जाय हें आमचें ठाम मत आसा आनी हेका आमी सपोर्ट करपा खातीर आनी येवन आमकां आमच्या हायकमांडा कडेन वचून जर आमकां तांकां सपोर्ट कर म्हणून सांगपाचें पडटा जाल्यार आमी वचून करपी। पूण मायनींग चालू जावपाक जाय जाता बेगीन। ट्राय करता ती ट्राय करीत रावली तेन्ना आनी म्हाका दिसता मायन जावपाक जाय। एका टायमाचेर लोक बॉम्ब मारतालो मायन धूळ जाता हांगा मायन नाका धूळ जाता मायन बंद जाता कोडा कितें मायन बंद जाता कोडा आयज कितलो लोक आमी त्रासां पडा आयज लोक सुसायड जाला लोकांक कितलो लोन आहा आनी हे भाशेन हें आतां मायन चालू करपाक CMान सांगलां आपूण वचोन एप्रोच जाता पूण सो म्हाका जाय बेगीन जाल्ली ती मायन सुरू स्पीड सारकी हय आनी मारपा जाय स्पीड मातले सद्या कमी आहा हय मातले आनी मातले स्पीड आनी कितें उपाय उपाय चोया मरे हावजा उलयता आमी पळया कशें आसा तुमी कितें म्हणटा ऑर्डिनन्स एकूच उपाय उरला एका ऑर्डिनन्स म्हणलो जे एप्रोच जावन सगळे मेळोन तेमी कोर्टा बी एप्रोच जावन सांगपा जाय डिफिकल्टी न्हू ओके बरोवन घालपा जाय न्ही डिफिकल्टी कितें ती बिकॉज ऑफ इकॉनॉमीक बिगस्ट प्रॉब्लेम न्हू स्टेट इकॉनॉमी प्रॉब्लेम केल्ली रे हय आनी आमचे एम्प्लॉयमेंट सारकें प्रॉब्लेम आहा न्हू हजारांनी लोक त्रासा पडा न्हू ताका लागून म्हणटा हांव आज आमगे असेंब्ली मायनींग डिमांड आसा आमी सगळे एज ए ओपोजिशन MLA जे काँग्रेसीचे आमी 16 MLAनी आमी मायनींगाक सपोर्ट केला जावपा जाय म्हूण चालू कित्याक जायते वाठारांनी आमी पळयलां कित्याक चड लोक सफर जाले मायनींग बंद जावन जे ट्रकवाले ते मशीन आसलो ते जावं बारीक बिजनेस तेंगे गांवांत चलता ते बंद पडला आज आनी तेजेर आमी फूल एज ए काँग्रेस पार्टी म्हूण आमी सगळ्यांनी आमगे 16 आमदारांनी आमी दिलां तांकां सपोर्ट केला आनी आयजी आमी आमगे डिमांडाक सगळ्या मायनींग चालू आनी एक आमगे सावथ गोवा स्पेशली सालसेट थिंगा आमगे बा फ्रँकी म्हूण एक आसा ट्रक ओनर सावथ गोवा ट्रक ओनर असोसिएशना प्रेसिडेंट तेणें मागणें केल्या जे ट्रक जे मायनिंगे चलतात ते आमगे एक पास सालसेट ट्रक घेयनाय सो ते म्हणल्यार थंय मायनींग लागना म्हूण सो आमगेलो डिमांड आसतलो तेंगेल्यो गाडी घेवपा जाय म्हूण थिंगा कामाक कित्याक आज आमी ते आमचे बरें येयले आमकां सपोर्ट कोराय आमी तेंका फूल सपोर्ट कोताय मायनींग जावपाक आनी तेच भाशेन आमगेल्यो ज्यो सालसेट वाठार आसले त्यो तेणी गाडी
तांकां काम दिवपाक तेणी ती घेवची म्हूण ही आमगे मागणी आसतली मुगेली गव्हर्मेंट स्टेप्स घेतला मायनींग स्टार्ट जावपा खातीर तुमकां दिसता ते फाटी घेतला म्हणजे मायनींग चालू जाता जावपा खातीर हय मायनींग CMान एश्युरन्स केला दिला काली पयली उलयताले डिमांड आतां तो दितलो सांगतलो सो मायनींग हेजेर इन केस ते तर जायना जाल्यार ऑडिटर्स काउंट पासून तेंच्यांनी मायनींग स्टार्ट करपा जाता प्रॉब्लेम कांय ना कित्याक हो सगळो 2 लाख इंडिविज्युअल हितून 2 लाख सुमार लोक आज पोट भरता ते दिसत म्हाका मायनींग वाठारा येतल्या आनी ते सगळे मायनींग बंद जावन इतले त्रासान पड्या ते आख्खे तांकां बरें खबर आसा सो आमगेलोय डिमांड तांकां की CMान हेजेर सेंट्रल गव्हर्मेंट BJPचो आसा तांकां वचून प्रायम मिनिस्टरा मेळून नाजाल्यार ऑर्डिनन्स पासून जाल्यार ऑर्डिनन्स काण ते मायन चालू करपाक जाय अशें म्हणजे आमगे डिमांड आसतलो आनी तितून हांव फूल सपोर्ट करतलो CM म्हणटा की सुप्रीम कोर्ट किंवा ऑप्शन हे दोन्ही आपूण धरिना कन्सिडर करिना सो तो लॉंग टर्मा खातीर सोदता तो वॉटर सो आतां तेजेर आमी एज ए MLA आमी तेश कोन डिपली तेश कोन आम डिसिजन घेवपाक आमको जायना न्हू इट इज लूक आफ्टर गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट एंड that parliament has power, I think so, if I'm not mistaken. They have power to restart or not. So CM has, we all Goan people are looking, mine should be start on coming October, November. मायन बेगीन स्टार्ट जावपा खातीर गव्हर्मेंटान खंयचे मेजर हय हय ते गव्हर्मेंटान हुंचे एनी हाव ते हुंचे एसीर वचून लेवलाचेर वचून प्रायम मिनिस्टरा मेळून CMान सांगिल्लो आपूण आफ्टर असेंब्ली जाता प्रायम मिनिस्टरा मेळटो म्हूण आनी तेजेर गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार सेपरेट हें काडून जाता सुप्रीम कोर्टान पासून डिसिजन दिलां पूण तेजेर व्हरून पार्लमेंटाच्यान करपा जाता अशें म्हाका दिसता आनी हें CMाकूय खबर आसा गव्हर्मेंटाक आमगेल्याक आसता सो आमगेले रिक्वेस्ट तांकां तें काडून कितें पूण करून तांकां मायनींग चालू करून दिवचें आनी सगळे जे मायनींग बेल्ट ज्या वाठारान आसात ते तांकां रोजगार मेळटलो अशें म्हजी मागणी दिसता रिस्टार्ट जावपाक गव्हर्मेंट इनफ एफर्ट्स घेता आनी कितें करपाक जाय रिजम्पशन बेगीन जावपाक गव्हर्मेंट म्हणल्यार आमीच न्ही आमी प्रयत्न करीत आसता आतां अल्टिमेटली करून घेवपाचें स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन ना तें सेंट्रल गव्हर्मेंटान थंय आमचें उतर तितलें चलना आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें चलता आज मायनिंगाचो डिमांड आहा पळया CM कितें एश्युरन्स दिता तो आमी आमचें मांडटले पूण गोंयान मायनिंग चालू जावपाक जाय हांव आज डिमांडाक सांगतलो की जे इंडिया गव्हर्मेंटान ऑक्शन करून 250 कोटी करूं ना हें आमचे गोंयचे CMान मायनींग बंद आसुनूय 3000 कोटी केले म्हणजे खंयचो व्हडलो CM म्हणजे ताका वयर ते गायड करता ऑक्शन 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 कर हो आमचो गोंयचो CM स्टेट रेवेन्यू जनरेट करपाक इतल्या वर्सांनी कोणें करूं ना ते तेणें केला सो हे सगळे प्रश्न आज हांव मांडटलो आनी डिमांड आसतलो की गोंयान मायनींग मायन ओनरा खातीर चालू करनाका गोंयान मायनींग आमचे लोकां खातीर चालू कर नाजाल्यार काल तो रिजनल बेश्टो बडबडटा सांगता की तूं अरे मायनींग ओनराक CM मेवला कितें तें उलयलें म्हण मायनिंगाचेर कालचो प्रश्न म्हणजे असले गोश्टी नाका आमकां मायन ओनर लागना आमकां लागता गोंयचे लोक आमकां सरकाराची आमदानी लागना पयलीं CM सांगतालो की 30% रेवेन्यू गेलो 40% रेवेन्यू गेलो आमकां सरकाराचें रेवेन्यू लागना आमकां लागता लोकांक ते कशें जगपाचें लोकांचो रेवेन्यू बंद जालो तो कसो लोकांक दिवपाचो लोकांचे जॉब गेल्यार तांकां कशें जॉब दिवपाचे हे आमी उलयतले आज आनी मायनिंगाचे एमेंडमेंट हाडपाक जाय वो आनी कितें करपाक जाय सरकारान एमेंडमेंट कितें करपाक जाय कितें एमेंडमेंट सगळ्यांक आतां जग लागा खबर आसा म्हाका दिसता सगळ्यांनी तुमी बातम्यो बरी हाडलेली आसा सगळ्यांक खबर आसा सेक्शन 49 सेक्शन 87 लेजिस्लेशन एबॉल्युशन एक्ट तो चेंज करपाक जाय आनी इफेक्टीव फ्रॉम 87 इंस्टेड ऑफ 61 एक केले जाल्यार खंय तरी मायनींग चालू जातलें फुडें आनी मागीर सुप्रीम कोर्टान गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटान की हो आमी बदल हाडला कित्याक केस आसा सुप्रीम कोर्टान बेंचाक आसा 9 मेंबर बेंचाक बँक आसा दीस रेस्ट शुड ऑल मायन्स वील स्टार्ट इन गोवा हें करपाक जाय करूंक पडटलेंच कितलो टायम लागतलो असो दिसता तुमकां? टायम कितें हांव आसलो जाल्यार हांव फाल्यां करतलो आतां हांव ना न्ही तितून म्हणजे तें करपाक पूण असल्यो गोश्टी करून घेवपाक जाय स्पीड पळयल्यार ऑक्टोबरान चालू जावपाकूच जाय सरकारान कशी स्पीड ताका एलास्टीक घालपाची वा ताका सायकल घालपाची वा जेट घालपाचें तें सरकारान करून घेवपाक जाय पूण ऑक्टोबरान मायनींग गोंयांत चालू जावपाक जाय सर म्हणजे गव्हर्मेंट स्टेप्स घेता मायनींग स्टार्ट जावपा खातीर ते स्टेप्स सारके आसा नाही स्टेप्स म्हणजे आयज गव्हर्मेंट कितें कशें स्टार्ट करता तें आजून हांव सांगूंक ना आयजन आयज मायंड्स डिमांड आहा पूण जेन्ना मायंड आसल्यो तेन्ना हो मेजर लोकांचें कामाचें साधन आसलें जावं बारीक बारीक वेवसायांसून 4 पयशे लोक दिताले आतां हे कशें करून कारण मायनी बंद जाल्या उपरांत
गोंयच्या लोकां खातीर दुसरें काम करपाचें ऑप्शन ना जाल्यार दुसरें खंय वळयतले बिजनसान जाल्यार तांकां एक जालें सो आसल्या कारणान खुबश्या लोकांनी हेवी मशिनरी आहा ट्रक्स आहा ऑलरेडी मिटींग आमचे 2 जाले एडवोकेटाचो एडवायस केला आनी राणे साहेब तेजो चॅरमॅन आहा तेजे कडेन तो रिपोर्ट आहा आयज सबमीट करता जाल्यार बरो जालो सबमीट करून तातूंतले बेगीन कश्यो स्टार्ट जातल्यो खंयच्या आदाराचेर हे तेजेर सजेस्ट केल्लें आहा एडवायस दिल्लो आहा एडवोकेटाक स्टार्ट जातले आनी लोक बऱ्यापैकी सर्वायव जाले सीएम म्हणटा की सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर किंवा ऑप्शन हे आपण तसं कन्सिडर करचो ना नाही सेम सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसली पासून जर गोवा गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट लोकांच्या हिताचें रक्षण घेवन लोकांचें हित रक्षण मायनिंगाचो जो विशय आहे तेका गव्हर्मेंट जे आजून पर्यंत प्रयत्न करता ते रायट डायरेक्शनान आहा रायट स्पिडीन आहा आनी मायनिंग रिजर्वेशन जावपाक कितें स्टेप्स घेवपाक जाय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलेलें आसा की ऑलरेडी सगळी स्टडी केलेली आसा की जी स्टडी घेवन अभ्यास करून मुख्यमंत्री एसएम जाल्या उपरांत हांगा वयतले दिल्ली वयतले प्रायम मिनिस्टर मेळपाक जें ऑलरेडी हावजान सॉ डिक्लेअर केल्लेलें आसा आनी आशा आसा की थंय डिस्कशन जावन हो इशू ह्या इशूचेर खंय तरी उपाय येतलो आनी परत ह्या सिजनाक मायनिंग रिस्टार्ट जातलें म्हणून उपाय कितें आसपाक जाय कितें स्टेप्स घेवपाक कोण म्हणटा की सेंट्रान ऑर्डिनन्स काडचें म्हणून ऑर्डिनन्स काडले कोण थोडे कितें म्हणटा आमी ताका चॅलेंज करतले म्हणून म्हणजे परत खंय तरी आडखाटी येतली म्हणून कळ्ळें तुका न्ही म्हणटकूच बाबा ऑर्डिनन्साक चॅलेंज करूंक मेळटा काय ना हो एक प्रश्न आसा कळ्ळें तुका न्ही म्हणटकूच जर तुमी चॅलेंज करता जाल्यार परत तुमी मायनिंग सुरू करपाक खो घालता असो प्रश्न जाता आमचो विचार कसो आसलो की आयज मॅन बंद पडलेले आसा सगळे म्हणजे वर्कर्स म्हण ट्रकवाले म्हण डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोण डिपेंडंट आहात हे सगळे त्रासान पडलेले आसा म्हाका म्हणटा जे कोण चॅलेंज करतात कळ्ळें तुका न्ही असल्याक तेंचे आनीक पेटिशन सुप्रीम कोर्टान फायल करचें PIL की ज्या हितून तेंच्यांनी जी परिस्थिती उद्भवल्या ह्या मायनिंग बंद जाल्या उपरांत ती परिस्थिती सुप्रीम कोर्टाच्या नजरेक हाडची जेजांक कळचें बाबा हांगासली जी परिस्थिती आसा ताका तेंच्या नजरेक येवची जो आमच्या जवळ सबंद इकॉनॉमीचेर परिणाम जाल्लो आसा आनी गोवा ही स्मॉल स्टेट ही कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स कर्नाटक महाराष्ट्रान म्हणटा जाल्यार गोवा म्हणजे एक जिल्लो आसतलो कळ्ळें तुमकां न्ही म्हणजे समजा फाल्यां कर्नाटकान मायन पडलें जाल्यार सबंद स्टेटीचेर इफेक्ट जायना सबंद रेवन्यूचेर इफेक्ट जायना पण ती परिस्थिती गोव्यान ना मायन पडल्या उपरांत टोटल रेवन्यूचेर हांगा इफेक्ट जाल्लो आसा इनकम टोटली बंद जाल्लो आसा आनी मेन इनकम सोडूनच दिया पण जे डिपेंडंट आसात हे जवळ जवळ 40% लोक आयज हेजे डिपेंड आसात गोंयचे ही जर गोष्ट बाय PIL जर सुप्रीम कोर्टाच्या नजरेक हाडून दिली तर म्हाका दिसता खंय तरी हाका सोल्युशन येतलें अशें म्हाजें मत आसा ओके आनी सद्या बेगीन स्टार्ट करपाक ऑर्डिनन्स इज द ओनली ऑप्शन उरला असो दिसता टॅक्निकली आय एम नॉट सो मच सावंड पण दिसता की ऑर्डिनन्साच्या एकार एक जावं शकता अशें दिसता तुमचें कितें मत तुमचे कितें पॉयंट्स आसतले न्ही हांव हेच पण तुमकां जें सांगलें पळय तेच पण आयज हांव विधानसभेन उलयतलो पर्यंत जे करता पळय न्हू ते कितले पर्यंत स्पीड आहा अशें दिसता तुमकां आनी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ते आतां मायनिंगाचेर की जे मायनिंग जे आसा लोक इतले वर्सां मायनिंग गोंयांत चलताली आनी तेजेर चडशे गोंयचे लोक डायरेक्ट इनडायरेक्ट म्हणजे सपोज कोण तरी काम करताले पयलू मानायपणांनी काडटाले मनशांनी काडटाले मागीर मशिनरी येयली आतां मशिनीन काडपाक लागले आनी ते पयलूचे लोक पळय आसा ते थंयच क्लिनर ड्रायव्हर जावं गॅरेजींग जावं कोणी कितें ल्हान ल्हान दुकानां आनी कितें जें आसा हें आसा तें थंयच ते लोक उरले म्हणजे कामाक उरले डायरेक्ट इनडायरेक्ट तांकां कितें तरी बेनिफीट जावपाक लागले जावं मायनींग ट्रक घेतलो कोणें आनी कितें घेतलो पूण हें सगळें तांकां हें बेनिफीट परतें मेळपाक जाय जे तेजे ते जगताले आनी तेणी ते जगताले तेजी फॅमिली जी आयज आसा ते फॅमिली पोसताले आनी ह्यो फॅमिली ज्यो आसा सगळ्यो ते आयज तांकां गरज आसा कारण आयज शिक्षणाचें दर्जो वाडला आनी तेणी आपल्या भुरग्यांक बरें बरें स्कुलांनी कॉलेजींनी घातलेलें आसा सो तेंची आतां येयले पाळी येयल्या की ते भीक मागपाची पण तें सरकारान तेजेर लक्ष दिवन तेजें बेगीन तें कितें आसा तें परतें चालू करपाचें सरकारानच बंद केलां सरकारान चालू करचें पडटलें चालू करपाक कितें करपाक जाय कितें स्टेप सोल्युशन काडपाचें आनी सांग सोल्युशन काडटा म्हणून तांकां सोल्युशन काडपाचें तुमी करात ऑर्डिनन्स काडपाचें ऑर्डिनन्स कितें वाडोवपाक जाल्यार वाडयात सगळें करात कितें सपोज कितें एमेंडमेंटां करपाचें करात
हांगा करा सेंट्रल गव्हर्मेंट दोन्ही कडेन तुमचें आसा. सध्याची गव्हर्मेंटाची ते मायनींग सुरू करपाची स्पीड आहा न्हू ती प्रोसिजर स्पीड म्हाका दिसना की जे तरेन चल्लां की हे मायनींग लोकांक बेनिफीट मेळटलें म्हणून किंवा तांकां ते परते मायनींग ते काडून तांकां बाबा ट्रकवाल्या आनी कोणा तांकां जॉब मेळटलो म्हणून म्हाका दिसना. पूण आतां पळोवया आतां सरकार कितें आतां सरकारान हे प्रयत्न करपाची गरज आसता. सरकाराची कर्तव्य ड्युटी की लोक इतले बेकार आसता कितें फक्त ते इंडस्ट्री प्रमोशन बोर्ड म्हणून करता थंय इतले नोकरी जातले तेजे पासून इतले जातले तेजी पूण आशिल्लें बंद करता मायनींग. तें मायनींग बंद जावपाक जायना, चालू करपाक जाय आनी इंडस्ट्री गोंयांत येना. म्हाका दिसना की इंडस्ट्री ज्यो जातात गोंयांत येता फुडें आनी येतले अशें. म्हाका दिसना कितले इतले वर्सां कितले खंय इंडस्ट्री येयल्यात. प्रत्येक वर्सा आमी सांगता आतां हांव काडटलो तो उलयतलो.